नमस्कार. परत एक पावट तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनीक उरगरीत येवकार. आयज खेरीतपणी हांव ह्या उतोर्डेच्या गांवांत पावलां. हांगासर जायते कलाकार आसात. थोडे भोव आमच्या ह्या कार्यावळींतल्यान मुखार आयल्यात, पूण आयज खेरीत आमच्या मदें आसा लॉरेन्स बारिटो. आनीक हो स्टुडियो न्हय, पूण ताचें घर. ताच्या घरांतूच बसून आमी ही कार्यावळीक सुरवात करता आसतनाच लॉरी सुगोट ताका लॉरी ह्या नांवान वळखतात, पूण खरें नांव लॉरेन्स बारिटो. एक कांतारांतल्यान आयच्या कार्यावळीक आमी सुरवात करूया सर. चल. बागेंतलें तूं फूल पळोवन जावशी गुल चेडवाराक तुजो मान फूल उंडोळे आतांचे तोले बागोवंक चिंताता कितलो श्रीमंत सोबीचा भयणी आलोय नाका कान निर्मळपण तुजें आंकवारपण तुजें वाकाडीत सोगोडटा आयकात भयणांनी सांगता चेडवांनी कासा कोल्लान बी जावन मोय उडोशी मारून वाटची विचारून कुडी तोपून घेना कासूय बोरी फुलां मावजी बी तूं सांबाळ करिनाका उदकाची न्हय कोणाक जायना सूर तुजोच कवालोर पडोंक दिव नाका भंय आयकात भयणांनी सांगता चेडवांनी कासा कोल्लान बीग जावन मोय उडोशी मारून वाटची विचारून कुडी तोपून घेना कासूय बोरी फुलां मावजी बी तूं सांबाळ करिनाका उदकाची न्हय कोणाक जायना सूर तुजोच गोवालोर पडोंक दिव नाका भंय. आयज ह्या सोगोट चेडवांक गोंयच्या चेडवांक आयची आमी कार्यावळ भेटोवया. तुज्या कांताराक जो पावर आसा, जी ताकद आसा, तुवें अशेंच कितें तरी कंपोज केलां आसतलें? पळय, हांव तें ओन कंपोज मुगेलें. आनीक हांव जायते तियात्रान बी नाचलो, पूण चडसो हांव मुगे ओन करून म्हणटा. हय, कांतार कंपोजींग मुगेलें ओन. तो एक देवान गिफ्ट दिला म्हाका आर्गान देवा. खरें म्हटल्यार ह्या उतोर्डे गांवांत जायते कलाकार आसात, पूण लॉरी बाब, तुज्या पिरायेच्या खंयच्या वर्साक तूं पालकाचेर चडलो? सर, तुका सांगचें म्हणल्यार हांव भुरगेंचपण हें आसतना इस्कॉलान शिकतना म्हाका ती एक कांतराची आवड आसली, पूण म्हाका तें कशें कांतार करप बी म्हाका खबर नासली. म्हणजे कांताराचो मोग आसलो म्हाका, पूण म्हाका ते ल्हानपणी आसतना म्हाका तेजो अनुभव नासलो तितलो. पूण एक घटसाण कशी आसली म्हाका. हांव जायते फावटी दुसरे रेडियांचेर कांतार येता आसतना कोण तियात्र कांतार करता आसतना तेन्ना हांव उपाशी पासून रावन वचून मांयचे फुड्यान तेंच्या हातीक धरून वयतालो तेका. म्हणजे आस्ते आस्ते म्हाका ती कांताराची रूच लागली, घटसाण लागली, आनी म्हाका उमेद जाली. तेन्ना म्हज्या बापायन वितोरीन पेरेरा, सांत्यागो मेस्त्री हो खेळ तियात्र शिकयतालो ते तेंपार. म्हणटच आमकां मागीर म्हज्या बापाय एक वीश आहली, आपलो चेडो एक कांतार गावचें, बरो तियात्रीस्ट जाता, अशें कितें तेज्या मनान आहलें. आनी हांव भुरगोच आसतना, म्हणजे 10-12-14 वर्सांचो आसतना तेणें म्हाका तेजे एक खेळान घातलेलो. आनी म्हज्या बापायन मागलेलें तेजे लागीं. आज सुर्गीस आमचो सांत्यागो मेस्त्री सुर्गीचें राय तेका पावो जावं. कित्याक पयलोच म्हाका तेणें आपले हे पाळतीन घालून म्हाका एक आनिकूय उमेद वाडली. आनी ते मेरेन मागीर हांव हे तियात्रांचो बारीक 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 हांव तियात्रांत नाचूंक लागलो. आनी पयलो म्हणल्यार तेजे फाटल्यान मागीर रोखडो वितोरीन पेरेरा, आमी सगळे भुरगे एकठांय जाय गांवचे. आनी म्हाका उगड आसा, ल्हान एक हांवें तियात्र केल्लो, तेणें शिकयल्लो वितोरीन पेरेरान. आनी ते तियात्रान आमी ल्हान ल्हान भुरगे आहले, आनी तेन्ना आमी ल्हान म्हणटा. म्हाका उगड आसा, कोंबयेच्या घुडाचेर आमी साक घालून, हय, साक घालून थंय तियात्र केल्लो. आनी तेणें वितोरनान आमकां एक कांतार कितें दिल्लें, पूण उमेदीन बरोवन आमी त्या दिसा तियात्र केलो. आमीच लोकांक वचोन वाड्यान एकठांय करप, आमी तियात्र करता अशें तशें.
आनी मागीर ते आमकडे ते मुजगा बँड बी नासलें एकलो आमचेच मदलो लाताची राखून आमी ती कांतारां केल्ली आनी बरी ल्हानशी तेणें पाट दिल्ली आमकां आमी सगल्यांनी बरे भाशेन केली आनी ते उपरांत मागीर म्हजी उमेद वाडली अशी कांतारां करपाक हांव केन्ना इस्कॉलाक सावन येता तेन्ना घरा येयलो म्हणटूच हांव चडसो रोखडोच जेवणाक बी वचून आहलो येयलो म्हणटा आंगाचें काडलें ड्रेस बा काडलें घातलें आनीक रोखडेंच म्हज्या तोंडाकूच आसलें कांताराचो खंयच्यो ट्यून आयकिलो रेडियाचेर आयकिलो कितें हांव म्हजे भितरूच म्हज्या मनांतल्यान हांव तो सदांच हें करतालो आनी जायती फाटी लरी मुखार वयच्या आदी एक धाकटीशी विनंती आमचे जे कार्यावळ पळयतात तेवूय खुशाल जातले जे भाशेन तुज्या घरांत तूं चालती भास उलयता तीच भास आमच्या ऑडियन्साक दिवची ओके मागीर ते ल्हानपणी म्हाका हें जालें कांताराचो मोग जालो आनीक आस्ते आस्ते हांव तियात्र पळोवंक वचपाक लागलो मागीर हांव कोणाचो तियात्र आहा म्हणून जाल्यार म्हाका न्हीद पडनासलें हांव कशेय भाशेन कितेंय करून जाल्यार वयतालो आनी म्हाका उगड आसा हांव ₹3.5 पासून तिकेट काडून हांव तियात्राक गेल्लो म्हणजे हे टायमार ₹1.5 ₹3.5 बरी तिकेट आहा ती अशें पूण तेन्ना हांव अशें करून माय पायकोडा कितेंय जाल्यार जोडून हांव वयतालो हे तियात्राक आनीक ती कांतरां आयकतूच म्हाका हांव स्वर्गार आहा काय दिसतालें अशी म्हाका वेगळी उमेद जाताली ती आयकून आनीक चड म्हणल्यार म्हजो आवडीचो एक्टर म्हणल्यार डॉट डेवेर्ना लुसेंडा एस हेंची हांव कशी त्या तियात्रान आहा म्हणल्यार हांव कसोय तरी पावतालो थिंगा हय ह्या वक्तार म्हाका दिसता आमी फुडलें भासाभास करच्या आदी आमच्या ऑडियन्सा मुखार आनीक एक कांतार तुवें शेवटिलें जाल्यार अदीक बरें जातलें ओके जे म्हजें कांतार आसा तें हांव तुमच्या मुखार दवरतां देवान मनशा कुल रचून एकल्याक रचली कुंयपू हे समाजान नांव कसो चलता ते पयसऱ्याक पोवचें मनीसाशी केल्लो भाशीक मरून आज मोडकी ताची नांदूड हेच कारण एककी स्टुडंट मेले क्लासीन घेवन गो ही स्टोरी ह्या चेडवाची सगल्यांनी आयकोंक जायी ते गाराब्यान ते एकटे चेडू आनी गरीब ताची आई रुपानूय ते सुंदर दिसो शिकपान सदांच पयले येई दुसऱ्याचे सांगणान आपले जिविताक चाचना केली चावी थिंगा सुरवात जाता समज एका गाराब्याची स्टोरी हांव घेता जाल्यार त्या कांतारांतल्यान थिंगा हांव स्टार्ट करता त्या गाराब्याची हय जे भाशेन तुवें आतांच म्हटलां त्या कांतारान की आतां इतलेचेर हांव समजलो की हिंदू चेडू आनीक ताणें गोल्ड दिलो म्हणटच ह्या कांतारांतल्यान तूं तें सांगता दुसऱ्या वर्सांत तूं कितें सांगता की तो गोल्ड कसो दिलो कितें दिलो ताचेर ते तशें सांगता आनीक तिसऱ्या वर्सांत तें कशें काबार जालें आनी ताचेर सोल्युशन म्हणजे उमकें जावचें न्हय हय उमकें जावचें न्हय अशी एक लोकां मदें आमी संदेश दवरप तेका लागून म्हणटच कांतार हे 3 भागांनी वांटून घेता एक कांताराची जी स्टोरी आसा ती वयल्या वयर तूं सांगता पयल्या वर्सांत दुसऱ्या वर्सांत तूं ताची बॉडी म्हणजे ते कांतार कित्या पासून तें कितें जालें तें सांगता आनी तिसऱ्या वर्सांत तूं हें जावचें न्हय ताचें जिवीत हे भाशेन बिगडलें हें जावचें न्हय हाची आमी देख घेवची हय म्हणटच ही तुजी जी कांतारां आसात ती हे भाशेन कंपोजींग जातात हय कारण तुजें हांवें आयकल्या उपरांत थोडें भोव हांव समजलो आमची जायतीं आयज जीं कांतारां आसात तीं सुरवात आनी शेवट मेरेन तसोच आसता हाचेर तुजें मत कितें हाचे वयर म्हजें मत म्हणल्यार म्हाका दिसता एक कांतार तूं स्टार्ट करता ते नीट तूं काबार करपाक जाय तेन्ना तें कांतार बरें जाता पूण तुज्या पयल्या वर्सान दुसऱ्या वर्सान आनी तिसऱ्या वर्सान कांताराचें कितें कितें आसता पयल्या वर्सान हांव स्टार्ट करता आसतना समजा एक मनीस म्हाका मेवलो
त्या मनशाचे तो म्हाका तुवें मेवलो म्हणून हांव ते उतरांनी दाखयता तिका. मागीर तो खूंय पावलो, दोगोय आमी वांगडा गेले, पुन्हा गेले, ते दाखयता दुसऱ्या वर्सान. आनी तिसऱ्या वर्सान तो आपल्या घरा गेलो आनी हांव ताका सोडून येयलो. तेन्ना मागीर ते म्हजें कांतार थिंगा ब्रेक करप. पळय लॉरी, ह्या वेळार म्हाका दिसता आमी आतांच तुजें आनीक एक कांतार आयकलां, तरी आसतना आमच्या ऑडियन्साक म्हाका आनीक एक कांतार आमी दिवया, आनीक आमी फुडली भासाभास करुया, तुज्या तियात्रा वयर आमी भासाभास करुया. आयकात सोगूट आनी मोनान दोरात गूट, ही गुण्णी एका गांवान गोळलेली, पानान ताजी जडून रूख पडलो मोडून, एक फामील सारकी दुकान पडलेली. फुटके नशिबान एक गरीब गोराब्यान, एक बाय नासली वाडलेली. सोऱ्याच्या नेटान दांडो घेवन नातान, पांदू एक कुंजी वीच मारलेली. दोतोराक काडून ते चेडवाक काडून हॉस्पिटलान उबाता. भयणींचे पडून हाल, भावाचे काळजाक जाग, बाबा बेडो दुकान घडून रडटा. फोनार फोन कोत्तूच खबर माग मेवतूच, कितें जालां बायल घोवाक विचारता. राजाक गरज सुयेक, पान मारली दुयेक, ही खबराक एकूयट गाजता. घोव सोरो पिता पातीशेर निसा, हे चिंतून बाबडी बायल कुयट गेली. एक कोरो सावूंक ना, परती घराय पावोंक ना, गोंया वाडलेली दुमेली. चड करून कुवेटच्या गांवांत आनी गोंयचे हाचे दोनूय संबंद तुवें ह्या कांतारांतल्यान एकठांय केल्यात. हय. आनीक ही सोयरीगत दाखयल्या, आनीक कितें वायट जाता तेवूय ह्या कांतारांतल्यान तुवें सांगलां. तुवें तुज्या जिवितांत जायते भोव तियात्र तूं न्हेसलो आसतलो. होय. तियात्र हांव जायते नाचलां, भुरगेपणींतल्यान नाचलां. चडश्यो तूं कसल्यो भुमिका करतालो? हांव चडशे म्हजे भुमिका कॉमेडी, जॉफी द माजोर दा वितोरीन पेरेरा, हातून हांवें भुमिका केल्या. चडशी म्हजी कॉमेडी आनीक म्हजी कांतारां. चडसो हांव कांतारां पयले टायमार हेडान बीन ती कांतारां ते दिताले आमकां. मागीर हांव कंपोज करपाक लागलो, आनी ते मेरेन हांव जबरशीं कांतारां हांवें दुसऱ्याची म्हणूंक ना, पूण देवा कारगां हो गिफ्ट म्हाका देवान दिलो म्हूण. आनी हांव चडशीं म्हजीच कांतारां हांव कंपोज करून म्हणटा. आनीक केन्नाय अशी हांव दुसऱ्याकूय दिता जायते. कंपोज हय, कंपोज करून.